म्हणून पोर्तुगीजांनी बरयला लँड ऑफ मराठास, म्हणजे आमचे पिंड हे मराठा असा हे पोर्तुगीजांनी संशोधनातल्यान सोदून काढून ते सामके अधोरेखित करून आर्काइव्जान डॉक्युमेंट दवरलेले आसा. मराठी भाषेतल्यानूच जेन्ना वंदन करता, आरती करता, तेन्ना तुज्या आंगार जर कांटो उबो रावना जाल्यार तू साई भक्त न्ही. पूण तू म्हणटा तुका हो हक्क आमी दिना, तुका जाय जाल्यार हे राज्य सोडून महाराष्ट्रान चल, अशें जेन्ना म्हणटकीर हो वादाक कारणीभूत मागपी काय तेका लाथाडपी? झाडाक प्रफुल्लीत करतलो न्ही तूं जाल्यार पानांचेर उदक मारून कोता येना, मुळाचेर उदक घालप आसता. मराठी जाय महाराष्ट्रान चल हे म्हणपाक सामकें सोंपें, बरोबर? पूण संशोधन करात मागीर हे वाक्य तुका म्हणपाक तुकाच जड जातलें. बोली भाषा न्ही, बोली भाषा जर तुका राजभाषा म्हणून घोषित करून घेवपाक जाय जाल्यार तशें नोटिफिकेशन राष्ट्रपतीचें आसपाक जाय असो कायदो सांगता. मराठी गोमंतक हाचेर कोणी तलवारीच्या बळाचेर लादूना आणि पेनाच्या टोकाचेरूय तोपुना. हीच तुजी भाषा म्हणून. विरोध खंयच्यान जालो आणि हो भाषावाद कित्याक निर्माण जालो आणि कसो वाढत गेलो आणि कसो वाढत गेलो? वास्तवीक एक सांग, वाद केन्ना जाता? वाद जावपाक तुजो हक्क तुका मेळ्ळो, बरोबर? तो हक्क तू घेवन बसलो, पूण दुसऱ्याक हक्क मेळचो न्ही असो जेन्ना तू विचार मांडटा, एकाच वाद म्हणूया न्ही, बरोबर? हांव म्हाका न्यायीक नैसर्गिक हक्क मेळचो म्हणून हांव आग्रह समोर दवरतां, माझे आवाहन गाराणें हांव सरकारा कडेन दवरतां. हेतून वाद कसो आयलो? पूण तू म्हणटा तुका हो हक्क आमी दिना, तुका जाय जाल्यार हे राज्य सोडून महाराष्ट्रान चल, अशें जेन्ना म्हणटकीर हो वादाक कारणीभूत मागपी काय तेका लाथाडपी? जबरदस्ती केली गेली, बरोबर? कोंकणी भाषा आज आमची राज्यभाषा आसा, स्वीकृत आसा. कोंकणी भाषा कितके जाण बरयता वाचता हो विशय वेगळो, पूण आज गोंयची राजभाषा कोंकणी म्हणून मिरयता आणि आमी ते स्वीकार केल्ले आसा, तेका आमी विरोध करिना. पूण त्याच बरोबर कायदो कितें सांगता 345 कलमान की जो विधानसभा आसा, विधानसभेन तुम्ही राज्याची एक किंवा एकापेक्षा अनेक ज्यो वापरान आशिल्ल्यो भाषा ह्यो त्या राज्याची राजभाषा घोषित करपाक शकता, अशें कायदो क्रमांक 345 सांगता. आता हेतून बोली भाषा खंय आयली? बोली भाषा न्ही, राजभाषा ज्या वेळार आमी एक्सपेक्ट करता, राजभाषा हिचे दोन स्वरूप आसा, एक बरोवपाचे आणि एक ते वाचपाचे, बरोबर? आमी बडबड करता, उलयता, ती राजभाषा घोषित करपा खातीर तेका वेगळे कलम आसा. 345 ते ना. 346 कलम कितें सांगता? राज्य आणि केंद्र सरकार यांचे कडेन संवाद बरोवन वाचपाचो जो संपर्क हे दवरपाक जाय, त्याच्या खातीर तुम्ही एक तर हिंदी निवडात ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून, नाजाल्यार इंग्लिश निवडा ऑफिशियल लँग्वेज, किंवा दोन्ही निवडा, अशें तुका 346 कलम सांगता. आणि बोली भाषेचो जो प्रश्न आसा तो हाताळ्ळा, पूण तो खंय हाताळ्ळा? 347 कलमान हाताळ्ळा. त्यातून कितें सांगलां की बोली भाषा जर तुमकां राजभाषा घोषित करून घेवपाक जाय जाल्यार तशें तुम्ही आवाहन राष्ट्रपती कडेन करप, राष्ट्रपतीन ते आयकप तुमचे, आणि तो जर सॅटिस्फाय जालो अशे शब्द वापरल्या जाल्यार तो नोटिफिकेशन काढपाक शकता त्या राज्यात की ही जी बोली भाषा आसा ती तुम्ही ह्या राज्याची राज्यभाषा घोषित करात.
आता मुळात जेन्ना आम्ही राजभाषा विषय मांडटानी इवन केंद्र सरकाराक अपेक्षित कितें आसा की राज्यान ज्यो लिखित स्वरूपाच्यो भाषा आसा त्योच तुम्ही राजभाषा घोषित करपाच्यो. बरोबर. बोली भाषा न्ही. हम्म. बोली भाषा जर तुका राजभाषा म्हणून घोषित करून घेवपाक जाय जाल्यार तशें नोटिफिकेशन राष्ट्रपतीचें आसपाक जाय असो कायदो सांगता. हम्म. पूण हांगा जालें भलतेंच. हम्म. एक तर 345 कलमा खातीर कलमा अंडर हम्म. जर तुम्ही राज्यभाषा कोंकणी म्हणून घोषित केली हम्म. आणि 345 कायदो कितें सांगता की एक किंवा एका परस अनेक हा. ज्यो वापरान आसा एका शब्दाक खूप महत्व आसा. हम्म. माझ्या मनाक दिसता म्हणून न्ही. चालू आसा ती भाषा. म्हाका माझो तो एक इमोशनल भाग. हांव इमोशनली भावनाक दृष्ट्या हांव एका भाशेशी कनेक्ट आसा म्हणून आमच्या भावनेचो मान दवरून राजभाषा कर अशें न्ही. वास्तवीक ती वापरान आसपाक जाय. वापरान म्हणजे वापरपाचे एक खंयचे पद्दती आसा त्यो सांगता. म्हणजे वापर लिखित स्वरूपात खंय आसा शैक्षणिक अभ्यास त्या राज्यान खंयच्या भाशेंतल्यान जाता हो सगळ्यात महत्वाचो निकष. ज्या वेळार 1987 कोंकणी राजभाषा घोषित केली त्या वेळार कोंकणी भाशेंतल्यान कितके विद्यार्थी शिकताले हेजो तुम्ही आंकडो तुमीच सोदात. आणि मराठी भाशेंतल्यान कितके शिकताले होवूय आंकडो तुमीच सोदात. बरोबर. म्हणजे शिक्षण हे काही लोकांची एक म्हणजे अफवा अशी आसा की 1961 साला नंतर मराठी शाळा भाऊसाहेब म्हणजे चालू केल्यो. भाऊसाहेब बांदोडकरान एक व्हडलें काम केलें तेन्ना. आदरणीय भाऊसाहेब बांदोडकर हेणे एक अशें काम केलें की चालू आशिल्ल्यो ज्यो मराठी शाळा पोर्तुगीजांनी स्टार्ट केल्ली ती शाळा ज्यो 1843 सालापासून चालू जाल्ल्यो पहिली नोंद आसा पोर्तुगीजाच्या विरोधात. तेन्नाच्यान ज्यो 200-300 शाळा ऑलरेडी कार्यान्वित आशिल्ल्यो. मराठी शिक्षण आमचे 1961 नंतर चालू जावना. एक भ्रम आणि अफवा आसा. तर 1987 जेन्ना कोंकणी राजभाषा घोषित केली तेन्ना शैक्षणिक संख्या पळयात विद्यार्थ्यांची आणि मराठीतली हो एक निकष जालो. मराठीतले तेन्ना 2 लाख काय 3 लाख कितें तरी आंकडो मेळटलो आणि कोंकणी भाशेन फक्त 2000 काय 3000 असो कितें तरी आंकडो आसा. आणि तो बरयल्लो आसा. आता म्हाका तोंडपाठ ना आणि तो हांवें तो विशय म्हणजे तो हे करून हाडलो. पूण हांव केन्नाय तुका समजा मेळ्ळो जाल्यार दाखयता किंवा हो तुजो सुद्धा एक अभ्यासू वृत्तीन जर ह्या कडेन पळयलो जाल्यार तूं सोदपाक शकता. हो दुसरो विशय. दुसरो निकष, दुसरो महत्वाचो निकष. अख्ख्या प्रांतान खंयच्या भाशेंतल्यान वर्तमानपत्रांची वाचन जाता सगळ्यात महत्वाचो निकष. बरोबर. 1987 4 वर्तमानपत्रां आशिल्लीं गोमंतकान. 4य वर्तमानां हांगासरूच प्रसिद्ध जातालीं. हांगचेच पत्रकार आणि संपादक ते हांगासर ते बरयताले आणि प्रसिद्ध करताले. आणि 4य मराठी वृत्तपत्र वर्तमानपत्र आशिल्लीं. हो दुसरो निकष जालो. तिसरो निकष जे आमी समाज एकामेकांक पत्र व्यवहार करताले, पंचायतीन जे आमी पत्र व्यवहार करताले, पोलिसीनी जे FIR नोंद जाताले हे पळोवपाचें न्ही. म्हणजे FIR म्हणजे आम नागरीक आणि पोलीस यांचो एक थंय लेखाजोखा तुका मेळटा. सो 1961 ते बरेच काळ नंतर सुद्धा बरेच काळ म्हणजे जवळजवळ 90-95 पर्यंत जे FIR नोंद जाल्ले जर तेंच्यांनी आर्कायव्जान दवरले आसत जाल्यार पळया त्या सगळ्याच्या सगळेच तुका एक तर मराठीनूच आशिल्ले आणि दुसरे आशिल्ले इंग्लिशीन. समजलो कितें सांगता. म्हणजे आम जनतेची भाशा न्ही ही बरोवपाची आणि वाचपाची. सगळे म्हाका दिसता 98% सगळे इतूच जाताले. मागीर ती इंग्लिश कित्याक जाली हाचें कारण कंप्युटर आयलो आणि कंप्युटरा वांगडा प्रिंटर आयलो.
त्या वेळार कंप्युटरा भितर देवनागरी लिपी नासताली आनी जवळ 2000 उजाडले मागीर मराठी देवनागरी फॉन्ट बीन येवपाक. त्याच्या पयलीं फक्त इंग्लिश भाशेंतल्यानूच कंप्युटर चलपाक लागलो. प्रिंटर असल्या कारणान ते तांकां सोंपें जालें. टायप कर प्रिंट घे, टायप कर ते कॉपी करून दवर. म्हणजे हे सगळे जे कंप्युटर आज आमकां सगळे सोयी दिता त्या कंप्युटरा खातीर इंग्रजी भाशेचे प्रस्त चड वाडले आनी हेजो फटको आमकां जबरदस्त बसलो. म्हणजे कोंकणी भाशेकूय बसलो आनी मराठीचे भाशेकूय बसलो. पूण कालांतरान आता जेन्ना कंप्युटर सुदारले किंवा त्याचे देवनागरी फॉन्ट्स आयले तेन्ना आज आमी चडान चड भाशा आमी व्हॉट्सएपाचेर वापरता, इतर खंय सगळे वापरता. आज व्यवस्थितपणे आमची आमंत्रण पत्रिका बरें आता एक तुका सांगता निकश खंयच्या आधाराचेर तूं मराठी भाशा म्हणटा हे सगळे निकश. आमंत्रण पत्रिका जे आमचे तुझे आई बाबाचे लग्न जाले आमंत्रण पत्रिका खंयच्या भाशेन आशिल्ली? मराठी आशिल्ली. कोणी लादलेली तेंचेर महाराष्ट्रांतल्यान धमकी आयिल्ली मराठीनूच छाप म्हणून ना. अंतर्मनाची भाषा या भूमीची उपजत स्वयंभू अधिष्ठित भाषा म्हणून ती थंय प्रफुल्लित जाऊन फुडें सरता न्ही. कोणीच लादू ना. मराठी गोमंतकीयाचेर कोणी तलवारीच्या बळाचेर लादू ना आणि पेनाच्या टोकाचेरूय तोपू ना. हीच तुझी भाषा म्हणून. हे हे पेन सांगता, हे रिपोर्ट सांगता, हे संशोधन सांगता. म्हणजे पेनाच्या टोकाचेर म्हणजे दोन प्रकारे खंयच्यो गोष्टी तुम्ही जनमानसाचेर लादपाक शकता. एक तर तलवारीच्या टोकाचेर नाल्यार आजच्या काळाप्रमाणे पेनाच्या टोकाचेर. मागीर ही पेनाच्या टोकाचेर घुसयल्ली भाशा न्ही मराठी भाषा. असे प्रयत्न चालू आसा पेनाच्या टोकाचेर घुसयता. पण सोड तांकां कितें कर्म करता ते करू न्ही. बरोबर. झाडाक प्रफुल्लित करतलो न्ही तूं जाल्यार पानांचेर उदक मारून कोता येना. मुळाचेर उदक घालप आसता. मुळां सुखी दवरली आनी पानां बरी फवारली म्हणून झाडाक टवटवी तात्पुरती येता. बरोबर. पण मुळाक जर तितकेच उदक वयर सगळें झाड म्हणजे तू पानां सगळी त्याच्यापेक्षा फक्त 4 आणे उदक मुळार घाल दुसऱ्या दिसा ऑटोमॅटिक स्वयं ते झाड सामकें प्रफुल्लित जाता. ही मराठी भाशेची किमया आसा. कारण आमचो पिंड घडला मराठी भाशेन म्हणून पोर्तुगीजांनी बरयला लँड ऑफ मराठास. म्हणजे आमचे पिंड हे मराठा आसा हे पोर्तुगीजांनी संशोधनांतल्यान सोदून काढून ते सामके अधोरेखित करून आर्कायव्जान डॉक्युमेंट दवरलेले आसा. तशें जाल्यार पण ते कोंकणी एक्चुअली इतलो सपोर्ट कित्याक करतात आता? त्याच्या फाटल्यान महाराष्ट्र द्वेष आसा. म्हणजे कितें जालें महाराष्ट्रान विलीन करपाचो जो मुद्दो आयलो न्ही तो इतिहास जमा जाल्लो आसा. हेच्या फुडें काय महाराष्ट्र म्हणजे विलीन करपाचो केन्ना प्रश्न येवपाना. पूण मराठी विलीन करा म्हणून अशें थंय कितें ताका सबटायटल आशिल्लो ना. मराठी ही आमच्या बहुजन समाजाची संस्कृतीची धर्माची आणि उत्पत्ती पासून आतापर्यंत आशिल्ली भाषा. हे शिल्प म्हणजे जे आमचे शिलालेख जितके जमनींतल्यान वयर सरले शिलालेख ते सगळ्याचे सगळे मराठीनूच आसा. नागेशी देवळान एक शिलालेख आसा. बरें. नंतर काणकोण चल तूं त्यांचे जे पटा म्हणून जो आसा तोवूय मराठींतल्यानूच बरयल्लो आसा. आनी दर वर्सा तेजे वाचन आसता. दर वर्सा एकदा वाचन असतं. बरोबर. सो हे आमचे काही संस्कृतीचे भाग आसा. पण विरोध कित्याक जाता हे विरोधकांकूच खबर आसा विरोध कित्याक जाता तो. आणि तांकां ह्या विरोधांतल्यान कितें हासील करपाचें आसा तेंचे तेच जाणा. कितें आसा न्ही भाशा ही आमकां खंय पावता हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आता मातसो हांव एक टेक्निकल जाता. म्हणजे बऱ्याचशा तुमच्या सारख्या भुरग्यांक काही गोष्टी खबर ना. आमच्या अस्तित्वाचे जे पैलू आसा न्ही ते फक्त पोटा पाण्यापुरतेच मर्यादित ना. बरोबर. आता आम्ही आध्यात्मिक जर विचार मांडलो जाल्यार आमच्या शरीराचे जे सप्तचक्र म्हणून एक कुंडलिनी म्हणून जे आसा
बरोबर. ऍक्च्युली ते आमच्या धार्मिक ऋषी मुनींनी ते संशोधन करून त्याका सप्तचक्र, कुंडलिनी चक्र, हा. केंद्रबिंदू अशें बीन म्हटलेले जरी आसा तरी वास्तविक आमचे जीवन सगळें ज्या आधाराचेर चलता ते ऑपरेटिंग सिस्टम्स आसा 7 ऑपरेटिंग सिस्टम्स. बरोबर. हय. सगळ्यात पयली म्हटल्यार बॉडी बॅलन्सिंग सिस्टम, दुसरी रिप्रोडक्टरी सिस्टम, तिसरी तुजी डायजेस्टिव्ह सिस्टम, मागीर सर्क्युलेशन सिस्टम, मागीर स्पीच सिस्टम, मागीर थॉट सिस्टम आणि मागीर तुगेली नर्वस सिस्टम. एका आमच्या ऋषी मुनींनी आपल्या ध्यान तपश्चर्या बळ्याचेर जेन्ना संशोधन केलें, आत्मसंशोधन केलें, तेन्ना ह्यो सिस्टम तांकां दिसल्यो. दृश्टांत जालो आसतलो एखादो. त्यांनी मागीर तांकां नांव दिलें मूळ आधार चक्र, बॉडी बॅलन्सिंग, मूळ आधार, शरीराचे मूळ आधार. बरोबर. मागीर स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान म्हणजे कितें? स्व अधिष्ठान. स्व म्हणजे कितें? पुरुष काय स्त्री, म्हणजे रिप्रोडक्टरी सिस्टम. बरोबर ना. मागीर तुझे मणिपूर चक्र, नाभी चक्र, नाभी चक्र म्हटल्यार तुझे डायजेस्टिव्ह सिस्टम आयले. त्याच्या वयर आयले तुझे सर्क्युलेशन सिस्टम, अनाहत चक्र. बरोबर. आणि मागीर तुझी विशुद्धी चक्र आसा, आज्ञा थॉट सिस्टम आसा. हे सगळे जर तुम्ही विचार केलो जाल्यार एक तेतूंतल्यान तथ्य कितें येता जाणा, की जीवन समृद्ध जर करतलो न्ही जाल्यार हे तुजे ज्यो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आसा त्यो सातूय तुज्यो मजबूत करपाक जाय तुवें. आनी त्यो कश्यो जातल्यो त्यो सांगल्या. मुळाधार चक्र जर तुजें घट्ट करतलो जाल्यार त्याच्या खातीर व्यायाम जाय. लक्षांत घे. स्वअधिष्ठान चक्र जर तुजे पॉवरफुल करतलो जाल्यार त्याच्या खातीर संयम जाय. बरोबर. नाभी चक्र तुझे डायजेशन पॉवर जर तू करतलो त्याच्या खातीर तुका उपवास तप जाय म्हणून सांगला. म्हणजे तू फास्टिंग करपाक जाय. उपास म्हटलो एक प्रकार आसा पळय. तुझे डायजेस्टिव्ह सिस्टमाक तुवें मातसो रेस्ट दिवपाक जाय. सदांच खा खाले म्हणून ते तुझे बरोबर यू आर ऑलवेज बॉदरिंग युअर डायजेस्टिव्ह सिस्टम. सो ताका तुवें रेस्ट केन्नाच दिना. सो आठवड्यान एकदा रेस्ट. म्हणजे हे जरी हे अंधश्रद्धा म्हणून जरी दिसले तरी त्याच्या फाटल्यान एक सायन्स आसा. आता मराठी भाषेच्या हेजे लिंक आसता मागीर सांगता कितें ते. तू म्हणटलो विषय भरकटयता, सॉरी फॉर दॅट. पूण एक विषय, एक आज बरो दीस आसा त्यामुळे एक संधी आयिल्ली आसा म्हणून तुजे कडेन शेअर करपाक हरकत ना. मागीर आसा आमचे सर्क्युलेशन सिस्टम. बरोबर. म्हणजे आमचे ऑक्सिजन सर्क्युलेट जाता. म्हणजे हार्ट आमचे काळीज हांगाच आसा, लंग्स आसा. हे सगळे जे सर्क्युलेशनाचे सिस्टम आसा ते आमचे अनाहत चक्र ताका म्हटला. म्हणजे हांगासर आमी कितें करता, आमचो भाव प्रकट जो जाता म्हणजे प्रत्येक हाचे कडेन एक एक भाव प्रकट जाता. कळ्ळें तुका. मनामध्ये म्हणजे तुझ्या तकलेन जर बरे विचार आसत आणि बरो भाव आसत जाल्यार आमचे जाणटेले कितें म्हणटा, जैसा भाव तैसा स्वभाव तैसा प्रभाव. हेजो अर्थ कितें? तुझ्या अंतकरणान जो तू भाव दवरतलो तसो तुजो स्वभाव जातलो. आणि तुजो जो स्वभाव आसतलो तसो समाज मानसाचो प्रभाव तुजेर जातलो. म्हणजे कुशल हो बरो मनीस काय वायट मनीस हे तू ठरयतलो काय समाज तुज्या खातीर ठरयता? हांव ठरयता म्हाज्या खातीर. तुज्या खातीर तू ठरयता. पूण समाजाच्या दृश्टींतल्यान आमी एक ठरयता न्ही, कुशल हो बरो भुरगो, बरो कर्तबगारीचो भुरगो, म्हणजे तेजे कडल्यान तशी अपेक्षा आसा आमचे कडेन अशें म्हणटा न्ही. सो भाव तैसा स्वभाव तैसा प्रभाव. बरोबर. आता इंग्रजी भाशा आमकां या सगळ्या 7 ऑपरेटिंग सिस्टमान आमकां खंय पावता? पोटा पाण्यापर्यंतच पावता. बरोबर. चडान चड डिसिजन मेकिंग म्हणजे हृदय चक्र जेका म्हणटा, अनाहत चक्र, थंय पर्यंत पावता. इंग्रजी भाषेचे सामर्थ्य इतकेंच. आज आमी इंग्रजी भाशेंतल्यान जर अभ्यास करून जर फुडें सरता जाल्यार गोल्स कितें आसा आमचे? इंग्रजी भाशेच्या शिक्षणाचो जो गोल आसा म्हणजे आपले जीवन सामकें समृद्ध करपाचें. पोटा पाण्याचो विषय जो आसा तितकोच सांबाळपाचो, तितक्या पर्यंत ताका मर्यादा आसा. पूण इंग्रजी भाशेंतल्यान आपूण ऋषी मुनी जातलो किंवा ध्यान तपश्चर्या करतलो अशे भाव येवपाक डिफिकल्ट आसा.
म्हणजे प्रत्येक भाषेचे एकच सामर्थ्य आसा. आमचो एक अध्यात्मिक बरो बरो गुरु तो, म्हणजे तेका बरे विद्वत्ता संपन्न, तो सदांच सांगतालो, जी भाषा तुका धर्म दिता ती भाषा म्हणजे सिद्ध मंत्र. ती भाषाच म्हणजे सिद्ध मंत्र. आणि त्या भाषेतल्यान कितें जरी तयार झाले जाल्यार ते सिद्ध मंत्र म्हणूनच येतले. समजलं? आज आम्ही इंग्रजी भाषेचो प्रभाव इतक्या पर्यंत पळयता, पण जीवनान फक्त पोटा पाण्या पुरतोच विषय ना. वयर त्याच्या तुका मन आसा, त्याच्या वयर तुझे बरे वाणी, बरे विचार असतात, त्याच्या वयर बरे विचार आसा, आणि सगळ्यान वयर म्हणटा तो तुझो आत्मभाव. हे विकसित करपाक जाय काय पोटा पाण्या पुरतेच मर्यादित उरपाक जाय, मनशान हे ठरोवपाक जाय. सो हांगा पर्यंत तुका इंग्रजी भाषेन जरी हात दिलो आणि तुका वयर काढलो पोटा पाण्यापर्यंत, पण त्याच्या वयल्या चक्रांक जी लागता ती आमच्या गोमंतक भूमीन, हांव म्हणटा आमच्या गोमंतक भूमीन, ही मराठी भाषा. मराठी भाषेचो एक विस्तृत प्रांत आसा. बरोबर? विस्तृत प्रांत आसा. हो प्रांत कोणी लादूना. मराठा शासकांनीच जरी लादला अशें कितें वर्णन आसा काय ना. छत्रपती शिवाजी महाराजान येदे व्हडले मराठा साम्राज्य उभे केले. बरोबर? पण त्याच्या आधीपासून मराठी भाषा आसा, त्यांच्या आधीपासून आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजान मराठा साम्राज्य स्थापित केले आणि त्याने मराठी भाषेचो विकासही केलो म्हणून. बरोबर? पण मराठी भाषा छत्रपती शिवाजी महाराजान लादली अशें म्हणपाक शकना आमी. बरोबर न्ही? तर आमच्या ह्या भूमीक अनादी काळापासून जे वरदान जे आसा ते म्हणजे मराठी भाषेचे वरदान आसा. कारण मराठी भाषेचे हांगा कार्य आसा. तुझे जे डिसिजन्स असता न्ही ते बॅलन्स असपाक जाय, सारखे बॅलन्स असपाक जाय. त्याच्या फाटल्यान ज्ञान तुका असपाक जाय. ती ज्ञान देणारी भाषा मराठी. तुझी जी वाणी असपाक जाय ती शुद्ध असपाक जाय. तुझ्या वाणी भितर अपशब्द असपाक जायना, कोणा खातीर गाळयो वाईट शब्द हे असपाक जायना. बरोबर? जर त्या मराठी भाषेच्या उच्चारणान तुझे ऑटोमॅटिक कंठ म्हणजे हो जो वाणी उच्चार जाता तो भाग तुझो शुद्ध जाता. म्हणून मी कितें म्हटलें जाल्यार मराठी भाषेत प्रेमळ शब्द आसा, प्रत्येक भाषेत प्रेम आसा. अगदी शब्द सारखे. त्याच्यानंतर तुझे विचार बरे असपाक जाय न्ही. बरोबर? आज्ञा चक्र म्हटलंय का, खूप व्हडलें चक्र आहे. थॉट्स येता तुझ्या तकलेन. आज तू म्हाका प्रश्न करता इंटरव्यू घेतना, तू सांग तुझ्या तकलेन हे सगळे विचार स्फुरता न्ही, हो प्रश्न विचारू काय तो प्रश्न विचारू. पूण हांव तुका एक प्रश्न करता, हे विचार तुझ्या तकले भितरूच येता काय भायल्यान येता? भायल्यान जास्त. बरोबर? असं तुका एक दिसता. पण खंय तरी ते एक थंय पावता तुझ्या भितर. बरोबर. तुझ्या खंय तरी ह्या सिस्टमीन खंयच्यान तरी ते मागीर स्फुरीत जाता तुझ्या. बरोबर? तुझ्या मन बुद्धीक ते आकलन जावन मागीर तू ते मांडता प्रश्न. एक सांग म्हाका, तुका जे विचार येता त्याचे केंद्रस्थान तुझ्या तकले भितर खंय आसा ते म्हाका सांगपाक शकता तू? व्हेरी डिफिकल्ट. शक्यूच ना. ते जर तुवें म्हाका सांगलें हांव तुझे पांय धरता हांगाच. पॉसिबल. कारण इतके मनीस आपल्या अहंकारान किंवा हेतून त्यातून जगता, पण त्याका खबर नासता हे विचार माझ्या भितरूच खंयच्या स्फूर्ती म्हणजे स्फुरण खंय हे सोदपाक जन्मोजन्म घालचे पडटा. कळ्ळें न्ही? पण त्या ठिकाणी बऱ्यातले बरे विचार येवपाक जाय. हेजो भाग जो आसा हो खंयच्या भाशेंतल्यान तुका मेळटलो, खंयच्या वाचनांतल्यान मेळटले, खंयच्या ग्रंथ वाचनांतल्यान. बरे म्हणजे हांव म्हणना की बाबा ग्रंथूच वाच, पण बरे बरे आमचे चिंतन करपा सारखे लेखक जावन गेल्ले आसा. त्यांचे वाचन जर आमी करीत जाल्यार ही सिद्ध मंत्र जी भाषा आसा मराठी भाषा, तेजे वाचन जर करीत तुका बरे विचार सुचतले. आणि सगळ्यात महत्वाचो कितें आसा न्ही, डिसिजन तुझे बरें आसपाक जाय. कित्याक जाणा, डिसिजन सगळ्यात महत्वाचें सांगलां. पोटा पाण्याच्या वयर, पोटा पाण्याच्या वयर तुका डिसिजन सांगलां. म्हणजे हे करपाचें काय ते करप ना. बरोबर? आजच्या तरुण पिढये खातीर सोरो पिवप काय सोरो पिवप ना. ड्रग्स करप काय ड्रग्स करप ना. हे डिसिजन खंय येतलें? नाभी चक्राच्यान येवपाना, अनाहत चक्राच्यान येता.
म्हणून हांगा तुका गायड जाय पडटा. ते गायड काम करता मराठी प्रांतांत मराठी भाषा. आता तू म्हणटलो मराठी प्रांत म्हणटा. हांव मानता गोमंतक हे अखंड मराठी प्रांत जो आसा तो अविभाज्य भाग आसा आणि हो पोर्तुगीजांनी ती बाउंड्री मारली म्हणून ते तुटपाक शकना. पोर्तुगीज येवच नाशिल्ले जाल्यार हांगासरलो इतिहास कसो आसतलो आशिल्लो, वेगळो आसतलो आशिल्लो. बरोबर की ना? बरोबर. पण सोड, पण मराठी प्रांतापासून या पोर्तुगीजांची बाउंड्री मारली आणि आज आम्ही त्याका गोवा राज्य म्हणटा. ती बाउंड्री माझी अस्मिता ठरवपाक तपासतात आसा. अस्मिता पोर्तुगीजांनी मारलेली बाउंड्री माझी अस्मिता ठरवपाक शकता हो माझो प्रश्न आसा गोंयकारांक. पोर्तुगीजांनी मारल्या ती बाउंड्री, बरोबर, ती ठरवपाक शकना. पॉसिबल. तशें उत्तर भारतान हिंदी प्रांत आसा, बंगाली प्रांत आसा, ओडिया प्रांत आसा, तेलुगू प्रांत आसा, तामिळ प्रांत आसा, कन्नड प्रांत आसा, मल्याळम प्रांत आसा. ह्या सगळ्यांची स्थापना तलवारीच्या टोकाचेर आणि पेनाच्या टोकाचेर कोणी करूना. हे उत्पत्ती पासून प्रकट जाल्ले हे भूभाग आसा, बरोबर. तेन्ना ह्या भूभागाचो, ह्या मराठी प्रांताचो, महाराष्ट्राचो म्हणणं, महाराष्ट्र हे ऍडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज तेका आम्ही पळयता एक महाराष्ट्र म्हणून. महाराष्ट्र 1962 जाला, 1 मे 1962. पण आमचं गोंय जे आसा आणि मराठी प्रांत जो आसा तो 1961 जावना. सो हो जो भूभाग आसा तेजी म्हणजे अभिजात भाषा मराठी जी आसा ती अधिष्ठित भाषा आसा. त्या भाषेचे हांगा काम आसा म्हणून त्या उत्पत्ती पासून ही भाषा हांगासर समृद्धपणे हांगासर सामकी दैविक शक्ती धारण करून असो मनोभाव आमचो, भक्तिभाव. त्या भाषेकडे पळयतना आम्ही ती फक्त अक्षरां आणि बरयल्ले काही चोपड्यो इतक्या पुरते मर्यादित ना. साक्षात सरस्वती देवीचे स्वरूप जिणे वेगळे वेगळे स्वरूपात धारण करून ते थंयच्या लोकांचो उद्धार करपाचे एक पत्कर ज्या भाषेन घेतलेलो आसा. उत्तर भारतान हिंदी, बंगालाक बंगाली, ओडिया ओरिसाक ओडिया, तामिळ प्रांतान तामिळ, कन्नड प्रांतान कन्नड. म्हणजे हे सरस्वती मातेचे हे अवतार म्हणूया. आता नवरात्र येवपा आसा, एक एक कशी अवतार तशी त्या सरस्वती मातेन घेतल्या. जाल्यार ह्या सरस्वती मातेचे एक स्वरूप मराठी आणि तिका भगवंतान एक कार्य करपा खातीर आपल्या बाळकांचे आत्मज्ञान वाडोवपाचे, बरे विचार तांकां दिवपाचे, बरे उच्चार त्यांच्या कडल्यान करून घेवपाचे आणि बरे आचरणाचो जो भाग आसा, अनाहत चक्राचो जो भाग आसा तेंचेर सगळ्यांचेर काम करपाचे आणि बरे समृद्ध जीवन जर खंयची भाषा ह्या भूभागाचेर जर दिता ती मराठी भाषा. म्हणून ह्या गोमंतकाची भाषा ही मराठी. सर तुम्ही बऱ्यापैकी खूप सोप्या वेळेन एक्सप्लेन केलो. पण म्हाका एक हांगासर एक प्रश्न पडटा. ओव्हरऑल फुल विशयाचे सोल्युशन कितें जावपाक शकता? सोल्युशन आमची मराठी भाषा आमकां परत मेळपाक शकता आसली तशी पयली, कारण ही आमची भाषा खंयच वचना. आयक सांगता, बरो प्रश्न केलो. हेजेर सोल्युशन कितें? सामको रास्त क्वेश्चन. विरोध केन्ना जाता जाणा, जेन्ना तुका अज्ञान असता किंवा तुझे माथ्यार कोणी अज्ञान थापलां जाल्यार तू त्या भ्रमान उरता. तेका म्हणटा आमी फॉल्स आयडेंटिटी क्रायसिस. फॉल्स आयडेंटिटी क्रायसिस. तू स्वताक आयडेंटिफाय करता, बरोबर. त्या आयडेंटिफाय करताना तू सगळो इतिहासाचो आणि सगळ्या हाचो अभ्यास न करता तुका कन्व्हिनियंट इतको तो सामको कमी विचार करून तेजेर आपले एक मत बांधणी करप. ते तुझें मत नसता, कोणी तरी तुजेर ते मत लादलेले असता. त्यांचो त्याच्या भितर स्वार्थ असपाक शकता. त्या स्वार्था खातीर ते साध्य करपा खातीर ते तुजेर मत लादला आणि त्या मताप्रमाणे तू त्या गोष्टीक विरोध करता. हो वादाक मूळ कारण आसा. पण जो सरस्वती देवीचो उपासक म्हणटा समजा आणि हांगासर मराठी आणि कोंकणी वादाक खतपाणी घालता जाल्यार तो सरस्वतीचो उपासक हांव मानपाक शकना. गोंयान तरी गोंयान
मराठी भाषेचो विरोध करता तो स्वताक सरस्वतीचो उपासक म्हणटा हे सामकें खोटें आसा आनी चुकीचें आसा ते मान्य ना. तर हांगासर सुसंवाद जावपाक जाय आशिल्लो. हिवूय भाशा आमी बरी प्रफुल्लीत करूया. कोंकणी भाशा जी राजभाशा आसा तिवूय आमी प्रफुल्लीत करूया. बरें तेतूंतल्यान लिखाण करूया. बरे लेखक घडोवया. बरोबर. त्याच प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी जी जपल्या भाशा, ज्या भाशे खातीर स्वताचो प्राण आहुती दिल्लो आसा, अशा पुर्वजांचे ह्या पितृपक्षान आमी मातशें नाव घेवया काय ना. हो पितृपक्षाचो पंदरवडो चालू आसा आणि हो विशय आज आमी संवादाक घेतलेलो आसा. आमच्या पितरांनीच दिला न्ही आमकां. हो वारसा हक्क जो आसा भाशेचो, आरती कोणी दिल्या? ह्या भाशेन आमकां संत परंपरा दिल्या. एक तरी कन्नड संत दाखय, एक तरी हिंदी संत दाखय. आसा? सगळे संत परंपरेन आमकां मराठी भाशेंतल्यानूच मेळिल्ले आसा. गजानन महाराज नाव घे, बरोबर. स्वामी समर्थ घे, साईबाबा घे. साईबाबा जरी स्वता हिंदी उलयतालो पूण ताणें मराठीचो द्वेष करू ना. सगळ्या गोंयच्या साई भक्तांक आव्हान आसा की साईबाबा जर तुम्ही भक्ती करता, ती भक्ती तुमची प्रफुल्लीत खंयची भाशा करता? मराठी भाशा करता. मराठी भाशेंतल्यानूच जेन्ना वंदन करता, आरती करता, तेन्ना तुज्या आंगार जर कांटो उबो रावना जाल्यार तू साई भक्त न्ही. बरोबर न्ही. ती इंग्लिश आमी ट्रान्सलेट करूया आणि तीच आरती आमी इंग्लिशीन म्हणूया, जातलें ना. भाव ती फिलिंग भाव फिलिंग ना. हांव एक तुका न्ही उदाहरण दिता. एक हांवें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हें इंग्रजी पुस्तक वाचलें. परमहंस योगानंद हेणे ते आपले आत्मकथा तातूंत बरयल्या. जालें, वाचलें आनी जालें. पूण एक दीस हांव असो खंयच्या तरी हेका पावलो बूक फेस्टिवलाक. थंय मराठी योगी कथामृत तेच पुस्तक पूण मराठींतल्यान तें वाचलें. तें घेतलें आनी वाचलें. इंग्रजी भाशेचो जो प्रभाव जायनाशिल्लो तो हे योगी कथामृत वाचतकीर जो प्रभाव म्हाज्या आयुश्यान जालो, त्याचो परिणाम म्हणजे आज हांव सामको मराठी भाशेचो पुरस्कर्ता जालो. ह्या भाशेचें सामर्थ्य पळयात. प्रत्येक अक्षर हे मंत्र आसा, सिद्ध मंत्र आसा. शब्दान शब्द म्हणजे तेजे दैवी सामर्थ्य तातूंत दडलेलें आसा. हे योगी कथामृत पुस्तक मुद्दम खंय मेळटा जाल्यार वाच आणि कंप्लीट तुज्या आयुश्यान ह्या विश्वा कडेन पळोवपाचो नजरिया तुजो बदलना जाल्यार मागता ते सोंपलें. असो तेजो मराठी भाशेचो प्रभाव हांवें अनुभवलो. आनी हांव KG पासून 10वी पर्यंत आनी फुडलें शिक्षण हें म्हाजें सगळें इंग्लिशींतल्यान जालां. हेंवूय तुका सांगता. म्हाजें प्राथमीक शिक्षण मराठींतल्यान जावना, जरी थर्ड लँग्वेज म्हणजे मराठी आशिल्ली तरी सुद्दां आज हांव इंग्लीश भाशेंतल्यान हांव सगळें शिक्षण शिकून प्रोफेशनल जर शिक्षण माझे BR हांवें गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर थंय शिकला, ते सगळेंच इंग्लिशीन आशिल्लें, मराठीचें म सुद्दां ना. पूण ज्या वेळार हे योगी कथामृत पुस्तक हांवें मराठींतल्यान वाचलें, त्या मराठी भाशेचें सामर्थ्य म्हाका कळ्ळें आनी हळू त्या विशयाचेर म्हाजो अभ्यास चालू जालो. आर्कायव्जान वचून सगळे मोडी लिपीचे दस्तावेज पळोवपाचो योग आयलो. सेंट्रल लायब्ररीन जितके ग्रंथ आसा आमचे जाणटेल्यांनी बरोवन दवरल्या ते सगळेचे सगळे मराठीन बरयले. हो सगळो वाचन जालें. आता मूळ विशया कडेन येवया. म्हणजे संवाद खंय घडटलो. संवाद घडपाक जाय हांगासर, वाद न्ही. तुझे तुका मेळा पूण म्हाजे म्हाका मेळचें न्ही, ही कसली तुजी दुश्ट वासना. दोळे उगडे दवरून तूं गोंया पळय न्ही. गोंय जें आज आमी मिरयता, गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा. हेतून मराठी तुम्ही मायनस करतकीर गोंय उरलें, तुजें गोंयकारपण उरलें, गोंयकार उरतलो, अर्धवट उरतलो न्ही. बरोबर. तू सांग, भजन आरती शिवाय गोमंतक परिपूर्ण आसा? आज आमचे तरणाटे सामक्यो घुमट आरती सामके गाजयता. आमचे नेशन सुद्धा म्हणजे राष्ट्रभर त्यांचो एक कौतुक जाता.
बरोबर. बरोबर पूण त्या जोडयेक जेन्ना मराठी आरती येता तेन्ना घुमट वादन बरोबर कितें सामकें ओजस्वी तेजस्वी जाता आणि त्या प्रभावा सकल आमचे तरुण वर्ग जो सामको म्हणजे वैचारीक दृष्ट्या म्हणूया आचार दृष्ट्या हम्म. उच्चार विचार आचार हे 3 पैलू सामके समृद्ध करता. बरोबर की नाही. बरोबर सो असो विषय त्या मराठी भाषेचो आसा तेन्ना संवाद घडचो, संशोधन घडचें. बरोबर. तेन्ना जर तर तूं हे सत्य मानता की मराठी ही हांगासरली उपजत भाषा जाल्यार ह्या मराठी भाशेक राजभाषा हो जर आमी आग्रह धरता जाल्यार आमी गोंयकार कशे न्ही हो म्हाका प्रश्न पडटा. गोंयकार आसून मराठी भाषा आमी सदां वाचता बरयता सगळें करता तरी सुद्दां मराठी भाशेक तुमी महाराष्ट्रान धांवडोवपाचो जो प्रयत्न करता उच्चारांनी तरी जाल्यार हें बंद करपाक जाय. हो अपप्रचार बंद करात. सत्य परिस्थिती सामके दोळे उगडे करून पळयात तेन्नाच गोंयकारपण पूर्ण जातलें तुमचें. अपूर्ण अवस्थेन गोंयकार आमचो पूर्ण जावपाना. तुमचें तुमकां मेळ्ळां तेजे हक्काचें कितें आसा तें गोंयकाराक मेळोवन दियात. हक्काचें म्हणजे कितें तें कोणी लादलेलें ना. उपजत तेजून तेजो पिंड घडला. मराठी भाशेंतल्यान पिंड घडला गोंयकाराचो. हें जो मान्य करिना तो खरो गोंयकार न्ही अशें म्हाजें तरी म्हणणें. तेन्ना समस्त गोंयच्या तरुणांक हांव आवाहन करतां की वाद करच्या पेक्षा पयलीं संशोधन करात आणि मागीर संवाद करात. बरोबर. बरोबर वाद करपाक सामकें सोपें. मराठी जाय महाराष्ट्रान चल हें म्हणपाक सामकें सोपें. बरोबर. पूण संशोधन करात मागीर हें वाक्य तुका म्हणपाक तुकाच जड जातलें की आतां पर्यंत आपूण जे मराठी भाशे विशयी जे गैरसमज आशिल्ले बरोबर ते आपले चुकीचे आशिल्ले अशें तूं जेन्ना मान्य करतलो आणि ह्या गोमंतकीयांची जी मराठी भाशा आसा त्या मराठी भाशेक तूं न्याय हक्क जेन्ना मिळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न करतलो तेन्नाच तूं एक पूर्ण गोंयकार तरुण असो सिद्ध जातलो. नाजाल्यार तूं अपूर्ण उरतलो कोणाच्या तरी भ्रमान कोणाच्या तरी सांगण्यान कोणाच्या तरी मता प्रमाणे तूं एक बावली आनी कटपुतली कसो वागत रावतलो आणि तूं एक पूर्ण आकारान स्वयंभू असो गोंयकार तरुण जावपाक शकना. सर आता एकूच डिस्कशन खूपच लांब जालें जाल्यार एक ओवरऑल हेजे कंक्लुजन जर काडपाक जाय आनी ओवरऑल आमचे जे व्ह्युअर्स किंवा आमचे जे ऑडियन्स आसा तांणी समजून घेवपाचो विशय जाल्यार कंक्लुजन कितें आसतलें. कन्क्लुजन सांगपा म्हटल्यार थोडक्यान सांगता मराठी ही गोंयकारांची पुर्वजांनी जपलेली भाशा आसा ते स्वीकार करपाक जाय. बरोबर. बरोबर कित्याक ही आमचेर कोणी पुर्तुगीजांनी लादली आदिल शाह मदीं येवन गेलो तेणें लादली. कर्नाटकांतलो कोण आयलो तो आमचो कदंबा मरे कदंब साम्राज्य बीन ते कर्नाटकाचे म्हणटात तेंच्यांनी कन्नड लादली हांगासर. पुर्तुगीजांनी प्रयत्न केलो आनी हांगा पुर्तुगीज लादपाचो प्रयत्न केलो जालें शक्य ना. तर हांव कितें म्हणटा जे हांगासरले केन्नाच सोंपपाना तेज्या फाटल्यान सोंपोवपाचो जो खटाटोप करप म्हणजे सुर्याचेर थुकल्या भशेन ते करात बंद करात. करून एक्चुअली स्वीकार करात. म्हणजे कितें आसा लोकशाही कशी आसा लोकशाहीन सगळ्यांचो आमी स्वीकार करता. 12 वर्सां जी भाशा म्हणजे जे मनीस हांगा येवन रावले जे परराज्यांतल्यान हांगा येवन रावले 12 वर्सां तांकां तूं हांगासर डॉमिसायल दिता आनी तांकां हांगासरलो नागरीक म्हणटा. पूण 1200 वर्सां ज्या भाशेक ह्या भुमीन इतिहास आसा त्या भाशेक तूं महाराष्ट्राची म्हणटा आमी स्वीकारपाना म्हणटा. लोकशाही तर स्वीकारपाची गजाल आसा न्ही. बरोबर की नाही. लोकशाही म्हणजे तोडून उडोवपाचे. तुजी संस्कृती नाका म्हाका तुजे कल्चर नाका आपुणूच कितें तो मिरयतलो ही झुंडशाही जाली लोकशाही न्ही. म्हणजे तूं तुजो झुंड बळकट करतलो आनी म्हणटलो हेच्या फुडें तुमी आमकां नाका हांगासर आसूं तुमकां कितको इतिहास आसूं कितें आसूं पूण आतां आमचो झुंड वाडला तेच्या फुडें तुमी आतां आमकां नाका. हेका लोकशाही म्हणुया. लोकशाहीचो जेन्ना शब्द करता तेन्ना प्रत्येक लोक आसा हांगा राजा ना किंवा अराजकता ना
प्रत्येक लोक म्हणजे प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानवाचे जे जे जगण्याचे आणि जीवन समृद्ध करपाचे जे आयाम असा त्या प्रत्येक आयामाक न्याय मेळटा त्यांना ती लोकशाही. त्यांना कोंकणी आमची भाषा ही आम्ही मान्य करूया, बोली भाषा ही मान्य करूया आणि ही आता बरोवपाची आणि वाचपाची भाषा अशी म्हणून फुड्या सरलेली असा. 1961 नंतर तिचो जास्त प्रभाव बरोवपाचो आणि वाचपाचो वाढलेलो असा. 1987 नंतर तो अजून वाढलो. म्हणटा ती बरी फुलयात. पूण ते करतना दुसऱ्याच्या माथ्यार पांय दिवन वयर सरपाचो प्रयत्न करप हे लोकशाहीन पटना न्ही. बरोबर. खानाक खानो लावन आमी वयर सरुया न्ही. बरोबर. तुजो खानो वापरून तुझ्या पाय आजचे सगळे कोंकणी लेखक जर तुवें जर विचारले तांकां एक जस्ट फॉर अ जोक म्हणजे अशें रे एक स्पिरीट इन अ गुड स्पिरीट म्हणटा. सगळे कोंकणी लेखक जे आज नाव लौकीक मेळयल्याने त्यांचे मुळावे शिक्षण मराठींतल्यान जाला हे सत्य. बरोबर. त्या मराठी भाषेक आज तुम्ही कोंकणी भाषेच्या पेनाच्या टोकान तुम्ही टोचता काय म्हणून तशें करू नका. बरोबर की नाही. पेनाचो अपमान सरस्वती मातेचे एक स्वरूप प्रमुख स्वरूप या भूप्रांतात मराठी स्वरूप तिजो दैवी तत्वाचे अपमान ठरता हे करू नका. म्हणजे हांव कितें म्हणटा की सुसंवाद करात आणि जाता तितक्या बेगीन आज पर्यंत जी ओढून उरल्या पळय जो हक्क आम्ही मागता आणि हो हक्क आम्ही आमच्या भावनेच्या स्तराचेर मागिना. भावनेच्या स्तराचेर जर मागपाक गेलो जाल्यार महाराष्ट्राक आम्ही जोडपाक शकता ह्या विशयाक. कारण महाराष्ट्राची भाषा पण आमकां ते नाका ते. आम्ही महाराष्ट्राची मराठी भाषा म्हणून हक्क मागपाक येवना. आमच्या पूर्वजांची आमच्या जाणटेल्यांची आमची पितरांची ही भाषा आसा तिका न्याय मेळचो ह्याच भुमीन. आम्ही पुर्तुगालाक वरांनी तिका थंय राजभाषा करा म्हणना. आमच्याच गोमंतक भुमीन आम्ही तिका मागता. सो हे जे स्वीकार्य करपाचे जे विषय आसा तेजेर संशोधन जावन ते मान्यता प्राप्त जावपाक जाय आजच्या तरुण पिळगेक. आजची तरुण पिढी आसा तिका खास करून आव्हान अशें आसा म्हणजे आजच्या तरुण पिळगेच्या हितून की जरी तुम्ही आज मराठी भाषेचो वापर कमी केल्लो आसत इंग्रजी भाषेच्या प्रभावान तरी एक टाइम तुमच्या जीवनान येता जो वेळ तुमकां खूब विचार करपाक भाग पाडटलो. त्या वेळार तुमचो हात धरपी भाषा ही मराठी आसतली. तेन्ना मराठीचे शिक्षण मराठीचो अभ्यास जर लहानपणापासून केलो तर तुका जेन्ना तेजी गरज आसता पळय तेन्ना हीच भाषा तुका हात दिवन वयर काडटली आणि ती कदाचित एका संताच्या रूपान येतली. ती कदाचित एका देवळाच्या रूपान येतली. ती कदाचित एका ग्रंथ पुस्तक ह्या वाचनांतल्यान तुका हात दितली. म्हणून आजच्या तरुण पिळगेक माझे आव्हान आसा की इंग्रजीचो अभ्यास करात. पोटा पाण्या खातीर खूब महत्वाचें आसा. पूण जीवन फक्त धनवान करपा फाटल्यानूच आमचें जीवन बरोबर इतक्यारूच मर्यादित ना. बरोबर. जीवन समृद्ध करपाचे विषय वेगळे आसा. थंय मराठी जाय पडटा आणि त्या वेळार तुमकां जी मराठी हात दितली ती मराठी हात केन्नाच सोडिना. तुका उच्च जीवनाच्या एका उच्च पदाचेर व्हरून तुका दवरल्या शिवाय ती रावना. म्हणून आव्हान आसा की मराठी खातीर आमी जो प्रयत्न करता की राजभाषा करची म्हणून ती अवश्य तुम्ही तेका सगळे तरुण गोंयचे सामके फुडें येयात आणि हक्क व तुमच्या पूर्वजां खातीर या तुमच्या भूमी खातीर तुमच्या मराठा जो तुम्ही स्वताक म्हणून मिरयता गोंयान त्या तुमच्या पितरां खातीर या मराठी भाषेक अवश्य तुम्ही उभे रावत तिच्या खातीर आणि तिजो हक्काचे स्थान मराठी ही राजभाषा जावपाक जाय हे तुम्ही स्थान मागा सरकारा कडेन. कारण जर तर बरेचशे आमच्या गोंयचे समाज स्वताक मराठा म्हणटा म्हणजे आमचो समाज पुरुष जो आसा तो जर आम्ही मराठा म्हणटा म्हणजेच आमचो बाप आम्ही मराठा म्हणटा जाल्यार आवय मराठी कशी न्ही हो माझो एक प्रश्न आसा. इतकेच सांगता.
थँक्यू सो मच सर. तुम्ही एक साध्या शब्दान सांगल्यार म्हाका दिसता या हांवें म्हाज्या स्टडी प्रमाणे इतली स्टडी करूंक नाशिल्लें. आनी एक तुमी म्हाका एक भितर एक उल्लेख करता करता एक आमची सहस्र चक्र आहात आमची हय, हय. ती कनेक्ट करून बऱ्यापैकी समजयलो. ती चक्र आमी समजताना समजोंक नाशिल्लें. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. देव बरें करूं सर. जय मराठी, जय गोमंतक.